Know about the Vidya Prabodhini school, it has been shifted to the garbage plant, Parvari, near Nana Nani Park. So how do you see this matter? Of, I just heard about it in the morning. I will go and check it. Mark Sangla ki they were giving admission in the old building, but now they are giving them the students come in the new building where it is stinking. I'm told. Yes, If that is the condition, I don't think that they should operate. But I will also speak to them and find out what are the things, because you can't put children in an unhealthy environment and think that is completely wrong. because they had given the memorandum to the education minister, to the CM, 1 month past, but the CM had not acted still now. No, I will also have to ensure why the garbage treatment plant is stinking. Measures have to be taken. It is not just the school, also the residents in the locality will be affected. Because there is a 350 students, Right. very small age. So Children will be first affected very fast. Thank you. आमी आतां सकाळ फुडें भुरग्यांक आमकां काल मेसेज येयली अचानक कितें तुमचे आतां स्कूल हांगर नवीन बिल्डिंगेक शिफ्ट म्हणून गेली 10 दीस आमी भुरग्यांक आतां हांगर सोडलेले कितें इश्यू जालो आमकां डायरेक्टरान सांगलें की हांकां परमिशन दिवंक ना म्हणून. विशय कसो आसा, आमी एडमिशन ह्या स्कुलान घेतलेलें. आमचो सादो आनी सरळ प्रश्न आसा, त्या प्रमाणे तेंच्यांनी आमकां हांगरूच एडमिशन आमची भुरगीं शिकपाक जाय. कारण कितें आसा, जेन्ना एडमिशन घेता आसतना आमचे कडल्यान तेंच्यांनी आमकां सांगूंक नासलें कितें म्हणून, बाबा तुमकां नवीन स्कुलान घालतले म्हणून. 3 तारखेक जुनाचे आमकां सांगता तो कितें तुमचे स्कूल शिफ्टींग म्हणून. आमी जेन्ना थंय वचून पळयलें तेन्ना बिल्डींग इनकम्प्लीट आसली आनी कुशी गार्बेजचो प्रश्न आसलो. आमी हांगा इश्यू रेज करपाचो केलो, मेमोरंडम दिलें, मुख्यमंत्र्याक दिलें, एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक दिलें, हेल्थाक दिलें, पंचायतीक दिलें आनी हेंकांय दिलें. हेंच्यांनी कोणी दखल घेवंक ना. आनी जेन्ना पळय डायरेक्टरान स्टेटमेंट केलो की आमी हेंकां परमिशन दिवंक ना शिफ्टिंगेचें, तेन्ना बोवाळान हेंच्यांनी काडलें आनी परते भुरगीं हांगा रडलीं. आतां ज्या स्कुलान भुरगीं शिकता पळय थंयसर आहा ती 3 ते 8 वर्सांची भुरगीं, आनी त्या गेल्या उपरांत थंय कळटलें तुका मूस आनी गार्बेज असो वास येता. भुरगीं टिफिनात कांय खायना, परती घरा हाडटा. हे सगळ्यांक हार्मफूल आनी सगळ्यांक दुर्दैव म्हणजे कितें मरे, आयज तेंच्या पुलिसांक हाडून दवरले ते. हे सरस्वतीचें मंदीर हे, तांकां लज आसूंक नासली मात तरी. आमी भुरग्यांक फाल्यां काडपी हेंच्या स्कुलात भुरगीं शिकपाची उरपाची ना. स्कुलात सगळ्या भुरग्यांक खंयसर शिकोव येता भुरगीं. ही कशी नवटंकी रे, पुलिसांक हाडून तुमी दवरता रे. आमी कितें पेरंट्स मरे, ही कितें तुमची इंडस्ट्री काय फॅक्टरी रे मोर्चा हाडपाक रे. तुमी बसून आमकां खरो म्हणशाले आमचें आयकून घेवपाक जाय आसलें म्हणणें कितें आहा तें. एक सांगता, आमी भुरग्यांक हांगरच्यान कशीच शिफ्ट करची ना. कितेंय जालें आतां आमी डेली हांगरच्यान बसतले. काय तू उलय ऍडमिशन झालं तेंच्यांनी नवीन बिल्डिंग बांदला, थंय बसून ऍडमिशन घेवंक जाय आसलेले. तेंच्यांनी हांगा ऍडमिशन घेतले आनी आमकां थंय शिफ्ट करता म्हण सांगले. पयलीं आमी पळयता आसले न्हू, हो विशय आमचो आसलो पेरंट्साचो. आमकां ते स्कुलान खरें आमची भुरगीं बरी शिकतली काय, एनवायरमेंट बरें आसा कितें आहा तें आमी पळोवन आमगे थंय पेरंट्स घालता आसलेले. ते आमकां खबर नासलेले न्हू. करता म्हणलें पूण आमचें सरावंडींग खबर ना, कांयच खबर ना स्कॉलाचे बद्दल. आनी आतां तुमी हांगा बसून ऍडमिशन घेतलें आनी थंय स्कुलान धाडलें. हे कितले पर्यंत तुमकां बरें दिसता तें पळया तुमी. स्कूल कितें आहा स्कूल क्लीन एनवायरमेंटान आसचें, हे सगळ्यांची एक्सपेक्टेशन आहा. सो सडन स्कूल शिफ्ट करता आनी सायडीक मागीर कळटा की गार्बेज जो पळय प्लांट आसा न्ही तो आमकां कन्सर्न आसा. आमकां स्कुला बद्दल प्रॉब्लेम ना, कित्याक सगळ्यांक भुरग्यांक एज्युकेशन मेळचें आनी हें स्कूल कॅटर करताले सगळ्या भुरग्यांचें हांगा एज्युकेशनाक. पूण सडनली जर व्हरोन ल्हान भुरग्यांक जर तुमी त्या एनवायरमेंटान दवरपाक लागलो, इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ हजार्ड. बेजीक रिक्वायरमेंट आमी फुलफील करिना, हो आमचो प्रश्न आसा. आनी आमकां आपयल्ले जेन्ना मिटिंगे आपयल्ले आमकां सांगलेलें कितें सगळे पेरंट्स हाडून मिटींग घेता म्हणून. आनी एक एक फोन करून सांगता टिचरीक भुरग्यांक फाल्यां धाड स्कुलान. आमी कशी धाडटले भुरग्यांक, आमचें सॉल्व जावंक ना. हे आमकां फोटींग सांगता, आमचे कडेन रिसीट आहा. आमी स्कुलान एडमिशन हांगा केलां भुरग्यांक, थिंगा न्हू. ते गार्बेजान घालपाक तेंचे भुरग्यांक घालता, आमचे भुरग्यांक आमी घालपाक ना. ताका सांगता आतां पुलिसां हाडून दवरला ह्या स्कुलान. आमच्या भुरग्यांक 1 वर भायर दवरला स्कुलाच्या भायर. आनी आमचे भाऊक हात लायला, दुखोल्ला हांगा येवन तेणें. मातसो मिडिया मातसो लेट पावला, इतलें ताका दुखोल जालें नासलें म्हण मिडिया. हेंचे कडेन हाका कितें आहा तेंचें एक्शन घेवंक जाय स्कुलाचेर. बरें, थँक्यू. ओके राजेश बाब, आमी केन्नाय पळयता कितेंय जेन्ना इश्यू जाता स्कुलान पुलीस स्पेशली सिवील ड्रेसान वचून आपली कारवाई करता. इन केस कितेंय जालें जाल्यार आज तेणी स्वता ड्रेसार स्कूल मॅनेजमेंटान पुलिसांक हाडून दवरला, हे कितकी गैर आसा. अरे मुख्यमंत्री आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत न्हू, तेका शिक्षण खात्याचे अजिबात पडलेले ना. तुका डायरेक्ट सांगता, तेका म्हाका दिसता हांवें तो पुलीस स्टेशन स्टार्ट करपाचो अशें दिसता म्हाका. तेका तरी मात तरी मनाची लज आसपाक जाय आसली. हे ते व्हडले एसेंब्ली चालू आसा,
असेंब्ली चालू आसा तेणी 2 सेशनां आमच्या त्या न्यू बिल्डिंगेन घेवन दाखोवची कसो कितें वास मारता तेका कळोनी डॉक्टर प्रमोद सावंताक ते 40 पळय आमदार येवन बसताय सो तांकांय घेवन थंयसर एक सेशन घेवचें जेणे करून ताका कळटलें गार्बेज कशी हार्मफूल आहा ती. आमकां पोलीस हाडपाक कितें जातलें आमी हडताल करपाक येवना हांगा आमी आमच्या भुरग्यां लागून येयला आमी हडताल करताले भुरग्यां कोणा गेटी भितर धाडनासलेली आनी भुरग्यांक धाडून हाडली, भुरग्यांक. समजोवपाक येयल्ले हय, भुरग्यांक धाडून हाडली. करप नासलें हे स्कॉलाचें नांव रेप्युटेशन उडयलें तेंच्यांनी आतां